हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळे कसे आहे? बरे आहे सर्व. आता तुम सगळे बरे आहे म्हणून आणि आम्ही आहे बरे. सकाळी झालं आहे 10:30 आणि आम्ही येलो आहे ते कोळाचं तुम्हाला कपलाको येलो आहे. आम्ही गेल्या इकडे माडा आणि ते एक लागून येलं आहे कोळाचं तुमका आणि ते एन्स आम्ही बाईक बेंजार करू का एन्सली रे. बाईक ऑलरेडी पात्रांनी बेंचार केली. आता आम्ही वयताय गारा येताय वयताय ते हबन ना. आम सांसून कोताय ते कित लायला मीठ लायला थोरांक आनी गोड लायला आनी रात लायलोलें सोलून बोलून आनी आतां ते आम कोताय लसूण आनी मिरसांगो 3 लसूण आनी 3 मिरसांगो आनी जिरें दें आनी जालें इतलें. आनी मागीर मिक्सरान घायन आटपाचें आनी मागीर तें शिजोवन दवरले मागीर तें मसालो घालपाचो. तुका जाय जाल्यार पिया वांटून घालून जाता नाजाल्यार बेश्ट घालून जाता होण्णाक आनी सांसून घालपाचें. जालें सांसवांक करीपात आनी ते मिरयां हें घाल ओटी पीठ घाताय जालें इतलें. आनी मागीर तें तोर घाताय तें अशें करून लायलेली. ते मिरयां घाताना आनी मीठ जाय जाल्यार चोय मीठ लायन दवरलो पूण तांकां मीठ गोड. मिनटां शिजोवपाचें जालें. आमगे सांसू जाली रेडी. घरी जालें. सो आतां हांव तो येयलोलो हेंचो थिंगा आनी एक खबर म्हळ्यार आयज आमी वयताय आतां हॉस्पिटलान. आनी हॉस्पिटलान वयताय आमी हेका लागोन आमगेले बाबा दिली डिस्चार्ज. तेका आज घारा धाडटाय 1 विकान तेका डिस्चार्ज दिल्या. डिस्चार्ज म्हळ्यार तेका आज फायनली तो घरा येतलो आपल्यागेलो. तेका आमी हाडपा वयताय आतां. आनी म्हजे बरोबर आहा हांव आनी एन्सो सायडी आहा आनी बाई आहा आमचे बारा धाकले ही बाई आहा. सो तेका सोद घेवन येयले आमी तेगे भावा दाखोवपाक. तेगे भावा हाडपा तेकाय घेवन येयले. वयताय बाबा हाडयताय बाबा वयताय आमी. हाय गायज, वेलकम टू द चॅनल. सगळीं केशी आहाय? आयज ब्लॉग हांव स्टार्ट करता आनी हांव धाकलेंशें कलेक्शन दाखयता. हांवें वेडिंगा वयता न्ही मागीर ते रिटर्न गिफ्ट मेळटा तांकां आसताय. ते चड न्हय 4 आहाय ते दाखयता तुमकां. बरें दिसताय क्यूट चोवपा. कॅन्डल्स त्यो म्हाजाय पेटयल्यो न्हय, पेटोवपा बरें दिसनाय.
इतू बरीच पेटोवपा आनी ते काबार जावपा बरें दिसना केन्ना पेटोवप ना तशी हाय दाखयता तुमकां हो फर्स्ट हांव नांव दाखयना म्हळ्यार तुमकां हो फर्स्ट ओके बरो दिसता चोवपा तिनूय वात्यो म्हणजे 3 फुलां तितून तिनूय वात्यो पेटोवपा मेळटाय बरो दिसताय सामकें चोवपा हो सेकेंड वन हो आय थिंक काल हाडला तेणें बरो दिसता हो बी हो सेकेंड वन आनी हो थर्ड वन सिंपल बरो वास येता सगळ्यांक म्हाका एक चड वास दिसता बरो सामको हो फोर्थ वन मातशा चिकला आला तो भायर आसलो म्हाका खबर ना हो ताका काजराक बरो पयलींचो हांव भायर आसतनाचो दिसता आज चोयला मागीर आख्या हांवें तेन्ना आख्याक पल्स जाल्ले चोवपाक गेले ते सगळे पल्स गेले उडोन खंय गेलाय ते खबर ना आख्या पल्स जाल्ले हे चोयींक पेटोवपाचो म्हळ्यार हो एन्सा पेटोवपा जाय म्हाका आखोच जेला तो मागीर तुमकां दाखयता दिसा पेटोय ते दिसा धाकलेंशें कलेक्शन कॅन्डल कलेक्शन हाय सो होतोय हांव आतां कामासा येयलो घरा आनी तेंच म्हाका आजू रावता न्हिदना आसतना पीक न्हिदना आसतना न्हीद पडा जे मेरेन तो येवपर्यंत तो एक फाटी येयलो मागीर न्हीद पडटा सद्या टायम जालें 12:30 आनी हांव येयल्लो 12 पयलो पावलोलो न्हांवलो बी न्हांवन बी आज फ्रेश बी जायन येयलो आनी एक्चुली तूं म्हणटली तूं लेट दोगांयनी बारबो कितें कोताय काय म्हूण आनी आज्यांचो कितें कोता ब्लॉगाचेर तूं लेट पासून एक्चुली तें न्हिदलो आसतालें बट न्ही तें तुमकां कितें सांगूंक सोदतालें सो तें म्हणपा लागलें आपूण आयज सांगोता आजच्या ब्लॉगाचेर सांगोता कित्याक मागीर तें चड दीस जाल्यार बरें जायना आनी तुमकां सांगपा म्हळ्यार आयज पासून पयलीं तुमी ब्लॉग चोयताय तो एक्चुली 2 दिसाचो ब्लॉग हेंचून पयर शूट करून दवरलेलो काल न्हू पयर बट तो म्हाका घालपा मेळ्ळो ना मागीर हांवें सांगलेलो तूं सेपरेट ब्लॉगू काडून दवर सो हांव तुगेलो सेपरेट हें कोता म्हूण अपलोड कोता म्हूण इवन ते तियात्रा पासून गेलोलें तो त्या तियात्रा गायना फुडें लागलें कित्याक ते एनाउन्समेंट मारलेलो सो की हांवें क्लिप्स घायना काय म्हूण तेणें काडलेल्यो थोड्योश्यो बट मागीर ते एक्चुली तियात्रा गेलोलें लेट सो ताका ती पयलीं खबर ना एनाउन्समेंट बी मारलो म्हूण सो मागीर हांवें कोणाको विचारलें सो बाबा तेमकां कोणें एनाउन्समेंट बी मारलेलो बी म्हूण सो तें म्हणपा लागलो हय मारलेलो सो ताका लागून तो हांवें गायलो ना नाजाल्यार आनी ब्लॉग फूल आहलो तेगेलो सो मागीर तो हांवें गायलो ना ब्लॉग तेगेलो ओके सो ताका लागून तो ब्लॉग शॉर्ट जाला आनी मागीर एन्सो आनी आयज एन्सो हांवें कितें सांगलेलें एन्सोक आयज तुगे ब्लॉग घातलो सो आयज हांव काडपा ना तुगलो घातलो सो मागीर जस्ट म्हाका काडून मॅसेज मेळ्ळी की अमके भाशेन तेणें एनाउन्समेंट मारलो म्हणून सो ताका लागून ब्लॉग मातसो आयज धाकलो आहा आनी इवन हो ब्लॉग धाकलो जालो म्हूण आमी एन्सो कितें उलोवपा सोदना बट एन्सो तुमकां आयज सांगपाचें आहलोलें आनी एन्सो कितें सांगपा आहलो तें हांव ती ताका विचारलें तूं सांग मुगो आतां म्हाका कितें डिसायड करना आतां लज तूं सांग न्ही ओके हांव जस्ट इतलें सांगता तुमकां सगळें खबर आसतली आमी एन्सो न्यू बायक घेयल्या सो ती तेगेली बायक बट ती बायक घेता आसतना न्ही इतुली प्रॉब्लम येयल्याय ती तुमकां एन्सो सांगतली कितू प्रॉब्लम येयल्याय ती चड सामकी कितें पयशे आसून त्या टायमार पयशे ना ती कितें करून अरेंज जालें मागीर बायक बूक करून गेली बायक बूक करपाक गेले जाल्यार बुकूय जायना ती बस सरप्रायज फस्ट टायम म्हण तेश कोन कितें कोन्न जावपा शकता म्हूण कितें हें कोत्ताय न्हू ती नावार करपाक गेलें नावार कोत्ता नावार तेंगे कितें तरी आरटीओ प्रॉब्लम सर्वर डावन जावन बायक मेळना बायक नावार जायना जाल्यार मुगे फोन कॉन्टेक्ट नंबर रेजिस्टरूय जायना उरलो सगळो डॉक्युमेंट मुगे हाय नंबर मोवीन हांवें दिलो लायक मुगे हेजेर ट्राय कोन्न लायक मॉर्निंग गेलो ती आमी पोतून मागीर इवनींग गेली पोतून लायक 4:30 की जालां ती दीस मोवीन कामा लेट गेला थिंगा मागीर कामाक गेलो तूं हय थिंगसर मागीर कामाक गेलो तो मागीर मंडे चलो जालें आमी गेल्लें मागीर फायनली जालें ट्युजडे बायक मेळपा आहली मीन विदावट नंबर प्लेट मेळपा आहली वेनसडे नंबर प्लेट घालो आपयलो आमकां ट्युजडे रावताय आमी म्हण मॉर्निंग टायम वचोन येयल्ले आमी म्हण तुम चलो आसता तो एक ब्लॉग आमी नुस्तें हाडपाक गेलो ती मारगांव तेशीच सुद्दां हांवें बायक शोरुमाक गेल्ली रेडी आहा म्हणपा लागलो बायक सायेन कलेक्ट करा म्हण फोन माराय म्हूण पयलेक आमी दनपार फोन मारलो लायक उडयसा ओपन जाता न्ही शोरूम बायक रेडी आहा म्हळ्यार कितें जालें ना म्हण रेजिस्टर रेजिस्टर जालें ना म्हणपा लागलो आयडियो वचून मागीर
हां म्हणलें एक 4 पासून जाता म्हणपा लागले आनी ते दीस ट्युजडे आनी सदांच न्ही म्हाका लायक मेळ्ळ्या पुरो म्हण बाय कित्याक म्हाका ट्युजडे भायर काडपा जाय आहली ती लायक 7-8 दिसाक टायम जायन गेलो 5 जालीं सो लायक त्या दिसाचो हांवें मागीर धरलो लायक मेळना अशें म्हण त्या दिसाकू बी वेनिसडे मोवीन ते मागीर भोंवपाक गेल्ले मागीर मोयना तुला फोन मारचाल शोरुमांतल्यान फोन केला कितें सांगिलां कितें मेसेज येयला कित्याक तेगे नंबर आहलो न्ही कितें ना म्हणपा लागलो लायक म्हाका देडा कितें फोन येयलो लायक आनोन नंबर चोपी पूण आनोन नंबर मातशें घेवपा वचना जप्प करना मागीर गेलो शोरुमांतल्यान म्हणपा लागलो तुका बायक रेडी आहा म्हण तुका बायक पासून विदावट नंबर प्लेट मेळटा म्हणजे वेनिसडे म्हाका नंबर प्लेट घालपा पडलो परतून वेनिसडे नंबर प्लेट मेळना तुका थर्सडे यो म्हण थर्सडे यो म्हण सांगलें हांव येता म्हण लेट येतो म्हण सांगलें लायक म्हगे हजबंड भायर सोडा म्हण सांगलें लेट तेका विचार म्हळ्यार शोरूम कितले आमी बंद तो तेंच्यान म्हणपा लागलो 6 बंद मागीर 6 हांव लायक 5:30 मागीर 5:30 जाल्यार तुगे नंबर प्लेट येतलो म्हणपा लागलो तेन्ना तरी मातशें जिवा बरें दिसलें नंबर प्लेट येतो म्हण मागीर आमी 4:30 जाय भायर सरलीं हांव आनी मोवीन म्हगे भावा पयलो मागीर भायर सरलीं मागीर वचोन बसलीं थिंगा म्हण ती कोणें अर्दे वर वचोन बसलीं फायनली म्हगे बायक मेळ्ळी म्हण जायत आडखळ येयल्यो आतां सांगो मातसो एक अशें करून दिसता कितको येयली शो हांव मोविनाक पोत विचारतालें अशें करून कितें इतले आडखळ येयल्यो म्हगे सारकें कितें हांव बोरें केलें तेन्ना कितें आशिल्लें आडखळ्यो सांग लायक फुल्ली हांव हें जालें ब्लँक जालें एक्चुली फर्स्ट येयलो आमकां आमी बूक करपाक गेलो ते बूक कोन्न बी येयलो आमी सो फर्स्ट डे सावन हांव बूक कोन्न येयलो कित्याक आमगे सगळें रेडी आहलोलें पयशे बी सगळें अरेंज जालो म्हगेलें आनी हांवें म्हणलें ओके या बूक कोन्न या तुका खंय जाय ती आनी तूं म्हणटली तुमी तेका हांवें तेका तेज कित्याक गेलो काय म्हण तेका हांवें सगल्यो बायक दाखयल्यो सो हांवें ब्लॉग काडूं ना ब्लॉगाक खंयच्या ब्लॉगाक दाखोवं ना सगळे ब्लॉगार कोटेशन हांवें न्ही तेका फर्स्ट तेका वयली वेस्पा न्ही रे वेस्पा दाखयली तेका एंटॉक दाखयली ज्युपिटर दाखयली एक्टिवा दाखयली तेका हांवें सगल्यो बायक दाखयल्यो इलेक्ट्रीक पासून दाखयली तेका हांवें बायको सो बायक जालें कितें सो ते कम्फर्टेबल जायना जालें सो तेका ती हेवी लागपा लागल्यो आनी पांय तेकना जाल्या सारकी सो ते म्हणपा लागले मागीर आपूण मागीर तेका लास्ट ऑप्शन दिलें म्हणल्यार प्लेजर चोवया ते म्हणून लागले ओके चल प्लेजर चोवया प्लेजर आनी वीड चोवपाक गेलो एक्चुली सांगपा म्हळ्यार हांव विडा गेलोलो कित्याक विडा हांवें बरी आयकलोली सो विडा हांव चोवपाक गेल्लो मागीर ते म्हणपा लागले प्लेजरूच चोवया बेश्टी ओके म्हणलें सो बारबर ह्या दोनीकेच चोवया पयलीं तेका विडाचेर बसयलें सो ती तेका तितू जालें ना कम्फर्टेबल प्लेजरीचेर बसयलें ते म्हणून लागलें आपल्या सारकी हिची जायी आनी दुसरी खंयची नाका हांवें म्हळें ही जाय मगो सोमती थिंगा हांवें बूक केली आनी म्हाका बरें सांगलें न्ही पयशे सोमती थिंगा हांवें तेंगे ती म्हणपा लागलीं 5,000 कितें 2,000 कितें तेंगे आहलोलें बुकींग चार्जीस सो सोमते 5,000 दीन बूक केली बायक सोमती हांवें रेट बीट कांय चोयलो ना उरलो बुरलो हांवें कांय चोयलो ना सो तें कम्फर्टेबल आहलोली सो सोमतें हांवें बूक केली मागीर नेक्स्ट डे आमी पेपर वर्क आनी हें करपाक गेल्लीं सो हिंगा आमगेले पयशे म्हगेले आहलोले रेडी आनी एक्चुली पयशे रेडी म्हळ्यार म्हगे सगळें अरेंजमेंट जालोलो आनी प्रॉब्लम जालें सेकेंड आमगेलें पेमेंटा भोगली प्रॉब्लम जालें कितकून म्हगेलो पेमेंट येवपा आहलोलो सो तुमकां कडेन खबर नासतली आनी खंयच्या ब्लॉगाचेर सांगलोलें ना पूण हांवें सांगता म्हगेलो युट्यूबा पेमेंट येवपा आहलोलो सो पेमेंटा मेसेज बी येयलो म्हाका क्रेडीट जाय म्हूण सगळें येयलें बट हांवें चॅक करूं ना म्हगे हांवें हेजेसान जीपे दिसान बी हांवें चॅक करूं ना म्हगे पेमेंट येयलो कितें तो सो हांव जस्ट नॉर्मली चोवपाक गेलो थिंग गेलो आनी चोवपा लागलो ना वच न्ही पयलीं घरा कडेन चोवपा लागलो ही कितू आहाय तें रेडी आहाय जाल्यार सोमतें थिंगा जीपे करपा नाल्यार काण व्हरपा चोवपाक गेलो जाल्यार क्रेडीट जालो आहा ती म्हगे मेसेज येयलो आहा म्हाका तुमच्या बँका येयले म्हूण बट म्हगेल्या बँका पयशे नाय सो थिंग सारको व्हडलो झटका कित्याक हांव केन्ना चोवपा वचना एक मेसेज येयले ते आनी भितूर कोण चोपयता काय म्हूण सो म्हगे थिंगा म्हाका आनकोडे थिंग आनको आडकोडी आतां आनी हांवें तेका सांगलो आहा बूक केलो आहा सगळें रेडी आहा हो थिंगा वचोन पेमेंट दिवपा आहलोलो मांडे तेका सांगलो हांवें मांडे हांव तुका आनी दिता म्हणून पयशे ना व्हरपा ती फ्रायडे बरपा गेले न्ही आमी ते पयशे सॅटरडे मागीर तें उरलें काम
मागीर मंडे हांव चोयता संडे जालो मंडे पासून म्हगे बँकान पयशे येयले ना. हांव बँकान तुमकां खबर आसता मारगांव बँकान गेलो तो दाखयलो तुका हांव फातोड्डा गेलो ते हांव ते कामा लागून गेल्लो की म्हगे पयशे कितें येयले ते होल्डार कितें आहाय ते. सो तो एक व्हडलो प्रॉब्लम जालो ते मागीर जायनाय. सो आनी म्हाका सारकें एक सायडी सावन कितें कोत्ता तें म्हाका कळ्ळो ना. बट मागीर हांवें खुंयच्यान सा एरेंज केले पयशे आनी मागीर मंडे वचोन सगळे पयशे हांवें भरले क्लियर केले सगळे. सो मंडे सगळें जालें म्हगेलें. सो सगळे पयशे ते दीस जालें तें कळ्ळें मागीर तें जालें पयशां जालें. मागीर ते पयशां सगळें जालें मागीर एगीन गेलें ती नावार करपा लागोन. सो ती नावार करपा तेंका एक OTP दिवपा पडटा आनी हांवें सगळी टोटली हेंचो सांगलेलें हांव म्हज्या नांवार कांयच दवरपा ना. सो इट्स टोटली तुगे बायक आनी हांव तुगल्या नांवार काडटलो. सो म्हाका म्हज्या नांवार कांयच नाका म्हूण आनी ओके म्हणपा लागलें. पयलीं ना म्हणपा लागलें पयलीं म्हणूंक लागलें म्हज्या नांवार काड. हांवें म्हणलें नाका म्हज्या नांवार काडना ती तुज्या नांवार काड. मागीर हेगेले मोबायलाचेर OTP येवपा लागली. तेगे मोबायलाचेर OTP येयना जाली फोनाचेर. तेगे नंबर घायल्यार OTP येयना कांय येयना. थिंग सारकें आनी टेंशन मागीर कित्याक म्हाका म्हगे नांवार काडपा नाका म्हगे सगळें आसलोलें म्हाका रेडी बट म्हाका नाका आसलोली काडपाक. मागीर हांवें एक सांगिल्लें सो म्हगे नंबर घायन तेगे नांवाचेर दवरपा जाता काय म्हूण. ती म्हणपा लागली ट्राय कोता बट मागीर खुंयच्यानी कोन्न जाली. मागीर लास्टाक तेगेल्या नांवाचेर कोन्न हाडली न्ही रे. सो मागीर फायनली मेळ्ळी तेगेली बायक आनी मागीर ते बायका चोयलें म्हणटकीर मागीर जालें तें हॅपी. पूण बायक घेतले पयलीं न्ही जायतें रडलें तें हांव तुमकां सांगता तें ब्लॉगाचेर दाखयना तें हितू येयलो म्हूण रडलें जायतें तें आपल्या फ्रेश बायका लागोन बायका हितू प्रॉब्लम कितें येयलो काय म्हूण. सो तेका सदां म्हणटालो कितें जावपा आहा तें जातलें रडलें आनी बोडलें कांय ना. कितें जावपा आहलो तें जाता आनी कितें जावपा आहा तें जातलें. सो तें रोड धुयन बुयन कितें हें कोन्न फायदो ना. आनी आज पासून आजून तेका तें सांगता तें कितें जालें जाल्यार रोखडें म्हाका सांगता अमके भाशेन जाता आपलें कितें जाता. आतां तें सांगना कितें जावपा आहा तें जातलें. देव आमकां चॅक कोता आमी कितें करूं रावता तीं बॅड टायमार आनी गूड टायमार न्ही रे. आतां पासून सांगता तेका हांव. सो तेका सदां तें सांगता कितें जावपा आहा तें जातलें तूं टेंशन घेयनाका म्हूण आनी कितें तूं कितें जाय तें उरलो हांव चोयतलो म्हूण. जालें मरे. सो आतां तुमगे बारकेली मॅसेज हांव कळ्ळें आसता म्हूण हांव कितें सांगूंक सोदताय ती हेंचो आनी हांव चड हेंचो कितें प्रॉब्लम सगल्यांगेल्या लायफान येताय. सो प्रॉब्लम्स येताय म्हूण केन्ना हाडसोन नाकाय आनी भिनाकाय कोणाकू आनी कितले प्रॉब्लम येयल्यार पासून ती फेस करपा शिकाय. ना म्हूण ती प्रॉब्लम येयलो म्हूण आपूण आनी चिड्डोन रावनाकाय. ओके सो नेवर गिव अप. वयर सोडाय प्रॉब्लम जायत येतल्यो आडकुड्यो जायत येतल्यो पूण कोणाकू भिवपा न्हू. स्पेशली कोणा शेअर कोनाकाय लायक तिसऱ्या मनशां मात शेअर कोनाकाय. तिसरो काडटलो चवथ्या सांगतलो चवथो सांगतलो पांचव्या सांगतलो. भावाटान मागलें न्ही सोगलें मेळटा लायक माय मागिला लायक मोवीन पासून तेंची उदी अशी मेळ म्हाका ती पासून स्टोरी आहा केन्ना तरी सांगतलें. ती स्टोरी तुमकां जाणा जावपा जाय जाल्यार स्टेट ट्यून न्ही रे. ती तुमकां मातशा लागतलो टायम कित्याक हांवें सांगता हांचो आगो कमेंट येता लव स्टोरी सांग म्हूण कितें कोरया शूट कोरया तेंच आतां तुमी चोयलां आसतलें जस्ट तें कम्फर्टेबल ना तितूलें बट सांगपा ट्राय कोत्ता तें बट तें कम्फर्टेबल जायना सांगपा. सो तेका लागून म्हाका बरें दिसना तेका अशें करून फोर्सफुली सांगपा म्हाका नाका. आतां पासून तें कितें उलयता तुमकां कळ्ळें आसतलें. सो तेका न्ही उतर अशें करून तेका मागीर तें हें जाता तें कम्फर्टेबल जायना अशें फ्रिली उलोवपाक आनी तें रोखडें इमोशनली जाता. तें एक तेगे व्हडलें प्रॉब्लम म्हळ्यार रोखडें इमोशनल तें रोखडें कितें सांगता आसतना गेली तें दोनी सायडी रोखडी न्ही रे. ओके जोक पार्ट ओके. आनी तुमकां सदां सांगता कितें प्रॉब्लम येयली कोणा शेअर कोनाकाय. तुमी जाता तितली स्ट्रॉंग रावन तुमी फायट करपा शिकाय आनी प्रेयर कोराय जाता तितली ऑटोमॅटीक प्रॉब्लम सॉल्व जातली. आनी सजमता तुमकी धाकली मॅसेज लायक जालो आसता म्हूण आनी आयचो ब्लॉग आनी आयचो विडियो हिंगा काबार कोता. आनी जर तर तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय आनी चॅनलाचेर कोण न्यू आहाय जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कोराय आनी आमगे स्टोरी लव स्टोरी चोवपा स्ट्रेट इन राय. सो मेळ्ळा नेक्स्ट विडियो. टिल देन बी सेफ एंड रायड सेफ. टाटा बाय बाय गुड नायट. गुड नायट.